आणि आता खबरो विस्तारांत। मायनिंगा संदर्भात जर योग्य तो निर्णय घेतलो ना तर गोंयांत धरण्याक बसतले म्हूण शिटकावणी मायनिंग पिडीतांनी दिल्ली। त्या प्रमाण राज्यांत आपापल्या सुवातांनी मायनिंग पीडित धरण्याक बसल्यात। पणजीत आझाद मैदानार 3 दीस जाले खण अवलंबीत धरण्याक बसल्यात। आयज आमचो तिसरो दीस धरणां आझाद मैदान। अशीच धरणां आमची सावड्ड्या, धारबांदोड्या आनी सांखळे चालू आसा। ही धरणां आमची चालूच आसतली जो पर्यंत आमकां गव्हर्मेंटा कडसून एक सोल्युशन मेळना तो पर्यंत। आमचे तर ऑर्डिनन्साचो डिमांड आसा, गव्हर्मेंट इंटरवेंशन, सेंट्रल गव्हर्मेंट इंटरवेंशनाचो प्लॅन आसा, तातूंत आमकां आजून कांय क्लॅरिटी मेळोंक ना। म्हणून ही धरणां आमची कंटिन्यूस चालूच आसतली आनी आजून पासून कांय आमकां उलोवपाक गव्हर्मेंटान आयज आपोवंक ना। ही धरणां आमची सकाळचे 10 ते सांजचे 5 पर्यंत आमी हांगा बसतले आनी आमची मागणी मायनिंग सुरू बेगीन करपाक, आमच्यो नोकऱ्यो वाचोवपाक, आमचे पोट जे ट्रकवाले आमचे आसा, आमचे एम्प्लॉई आहा तांच्या खातीर ही धरणां आसा आनी तो पर्यंत हे सोल्युशन मेळना आमच्या पोटा खातीर ही धरणां चालूच उरपाची। तशेंच धारबांदोड्या खण अवलंबीत पिडीतूय उपोशणाक बसल्यात। जे मायनिंग डिपेंडंट लोक आसा न्ही ते आयज हांगा धरणांक बसल्या, कारण की आमी 1 तारखेक व्हडली जाहीर सभा घेवन सरकाराक सांगलेलें की हेजेर बेगीन सोल्युशन काडपा जाय म्हणून। आनी सरकारान आमकां सांगलेलें की आमी दिल्ली 7 तारखेक कितें वयता म्हणून निलेश काब्राल येवन सांगलेलें। पूण आयज पर्यंत आमकां कांयच आश्वासन अशें ना। पूण सरकाराचे दोळे उगडपा लागून आमी आयज कामगार लोक, ट्रकवाले सगळे मेळोन धरणां धरल्यात। कंटिन्युअसली आमी प्रत्येक आमच्या तालुक्यांनी लोक बसल्या, कित्याक पणजे वचपाक सगळ्यांकूच शक्य ना न्ही, म्हणून आमी आमच्या गांवांनी बसल्या। ना, आमकां सरकाराचेर सद्या विश्वास ना, कारण 15 मार्चाक 7 फेब्रुवारीक ऑर्डर येयल्ली की 15 मार्चाक मायनिंग बंद म्हणून। आयज पर्यंत सरकारान कांयच करूं ना। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज आनी धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर।